केल्या ते एक्च्युअल ट्रेनिंगा वता म्हणून आज आमी मुद्दाम डीजीपीक मेळपा आयिल्ले विचारपा एन्क्वायरीची कितें जालां. कोइन्सिडन्स अशें की आजच सकाळीं आमकां एक लेटर आयलें आमच्या ऑफिसांत की एन्क्वायरी कंडक्ट जाल्या आनी ती एन्क्वायरी बद्दल एक सिंगल पेज रिपोर्ट त्या एन्क्वायरीचो. म्हणजे येदें व्हडलें स्कॅम जें जालां ताजो रिपोर्ट एक पानार कंप्लीट केला. आनी तो रिपोर्ट कितें काय म्हणल्यार फक्त एक टायम टेबल दिला की अमके दिसा अमकें जाल्लें, अमके दिसा रिक्रुटमेंट, अमके दिसा एप्लिकेशन आयली, अमके दिसा तांकां रिक्रूट केलें, अमके दिसा टेस्ट केलें आनी तातूंत कांयच ना आनी एन्क्वायरी कंडक्ट केल्या आनी कांय मेळना अशें ते सिंगल पेज रिपोर्टा आसा. आमचें म्हणणें अशें की आमची जर पुलीस ऑफिसर फाल्यां क्रायम सुद्दां अशेंच जर इन्व्हेस्टिगेट करपाक लागले आनी फक्त एक टायम टेबल दिवपाक लागले रिपोर्ट म्हणून जाल्यार गोंयांत क्रायम्स खंयच्यो वाडटा तातूंत कांयच अजाप दिसपाक गरज ना. आमी डीजीपीक आतां मेळ्ळे आनी डीजीपीन आमकां क्लियरली सांगलें की जो मेन मुद्दो आशिल्लो की लोकांले मार्क्स वाडयल्या. पयलीं दिसा जाका कॉन्स्टेबल एग्जामीक 33 पडल्या, फेल जाला, ताका दुसरे दिसा PSIची एग्जामी 99 मार्क पडटात. हें आमी लक्ष हाडून दिल्लें आनी हाजेर एन्क्वायरी जातली म्हणून गव्हर्मेंटान आमकां एश्युअर केलें. आतां डीजीपीन क्लियरली सांगलां की ताका गव्हर्मेंटा कडल्यान खंयचेच बाबतींत इन्स्ट्रक्शन्स येवना, खंयचेच बाबतींत गव्हर्मेंटान ताका डायरेक्शन्स दिवना की अमूक आतां इन्क्वायर करपाची म्हणून. सो ताणें आपले दृश्टीन जें ताका इम्पॉर्टंट दिसलें तातूंत इन्क्वायर केल्ली खंय ताणें आनी ताका कांय मेळूना अशें तो म्हणटा. आमी आतां परत सांगलां की आमी स्पेसिफीक पॉयंट आउट केला की 15 कॅन्डिडेट अशें आसा अशें टायपचे आहा जांकां पयलीं दीस फेल जाल्ले आनी दुसरे दीस 98-99 मार्क पडल्या. तर तो सांगता की हें आउटसोर्स केल्लें एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक, ताजे खातीर ताजी खंय मॅन्डेट ना तें इन्क्वायर करपाक. आमी ताका आतां सांगलां की तुजी मॅन्डेट पुलिसांक जर मॅन्डेट ना क्रायम इन्क्वायर करपाक जाल्यार कोणाक मॅन्डेट आहा गोंयांत? सादी ऑर्डिनरी सिटीजनांनी तुमी मिडियान क्रायम इन्व्हेस्टिगेट करपाची काय पुलिसांनी करपाची? ताणें आतां मान्य केलां आपूण आतां ते आमी दिले ते मेमोरेंडम वाचता आनी वेरेवर नेसेसरी आपूण इन्क्वायर करता. आनी रिटर्न एग्जाम तर क्लियर सांगलां आपल्या हातांत आशिल्ली. सो रिटर्न एग्जाम आतां कोणाच्या हातांत आशिल्ली आनी कोण हे मार्क्स वाडयल्या एज्युकेशन डिपार्टमेंट हे एन्क्वायर करपाची गरज आहा म्हणून ताका सांगलां. ताणें एक्सेप्ट केला आमचो मेमोरेंडम. ताणें आमकां प्रॉमीस केला की जाता तितली बेगीन एन्क्वायरी जातली म्हणून. ताचे लक्ष आमी हें हाडून दिलें की आमकां जो इन्क्वायरी रिपोर्ट जो आयला ताजेर सायन मारपी ऑफिसर टर्न्स आउट टू बी द सेम ऑफिसर जाणें अपॉयंटमेंट ऑर्डर सायन केल्ल्यो ह्या नवे PSIची. हे कोइन्सिडन्स काडून विचारलें ताका आमी. तो म्हणटा ते कोइन्सिडन्स न्ही म्हणून, पूण हे लक्षात घेवपा सारकी